हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही? जस्ट आता 11:45 जाल्ली आसा. सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज सॅटर्डे. आयज प्रसाद आता मार्केटात वचून आयला, नुस्तें घेवन आयला, ताल्ले हाडला आणि बांगडे हाडला. सो ताल्ल्याचे हुमण हांवें मसाला काडून वांटून घेतले, कित्याक लायट वचपाचें आसलें म्हणून वांटून घेतले. व्हिडिओ करपाक म्हाका टायम मेळना, सो हांवें वांटून घेतला, दाखयता तुमकां. आणि हांगा बांगडे हाडलेले प्रसादान. सो ताका हांवें मसालो लावन दवरला, दाखयता तुमकां. सो हे पळय, हांगा हांवें बांगड्याक मसालो लावन दवरलो आसा. हल्दी पावडर, मीठ, मिरची पावडर आनी लिंबू घातलेलो आहा. ताका एक फ्राय आसा ते, आनी एक फ्राय हांवें फ्रिजान दवरले आसा. सो हाका मसालो लावन दवरला, मागीर फ्राय करतले रवा लावन. आनी हांगा हांवें मिक्सची जारून हे पेस्ट केला. अजून जावना तो वांटून म्हजो, वांटपाचो आहा. एक अर्दे वळे सोय घातला, अर्दे वळे सोय, 7-8 लसूण घातला, सोला घातला, मागीर आमटाण घातला. ते सोला म्हणजे आमटाण, मागीर मिरी, सासव, मेथी, ओके, रोस्टेड हे मसालो, हे सासवां आनी आमचे ते मेथी फ्राय करून, ओके, इल्लीशी चिमूटभर हल्दी पावडर आनी बेडगी मिरसांग 8 to 9 घातलेली आसा. आनी ते सगळे हांवें कोथिंबीर, ओके, कोरिएंडर सीड्स घातला, 1-2 स्पून भरून. ताका हांवें वांटून घेतलेले आसा. नेक्स्ट टायम तुमकां हांव डिटेल शेअर करता. आज म्हाका मातसो टायम मेळना घेवपाक, ओके. सो हे हांव आतां वांटून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा, ओके. सो हे आसा ताल्ले, ओके. थोडे हांवें फ्रिजीन दवरलेले आसा ताल्ले, आनी बांगडे सुद्दां थोडे दवरला, कित्याक इतके चड केले म्हणून ते कोण खावपाना. सो आतां हे क्लीन करपाचें आहा. तातूंत मिक्स अशें करबट बी आसा, ओके. ते आतां हांव क्लीन करून घेता, ओके. क्लीन करता आनी मागीर तुमकां दाखयता, ओके. एक्चुअली क्लीन करतालो प्रसाद, बट सडनली कोण आयलो, ताजो फ्रेंड म्हणून तो भायर गेलो. सो आतां हांव हे क्लीन करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. आनी हांगा हांवें केला प्रियांशाक फेवरेट तेजी भाजी, भेंड्याची भाजी केला. प्रियांशाक खूब आवडटा ही, सो ताका लागून इल्लीशी केला, ओके. आनी आमकां भाजी न्हू सदांच जाय, प्रसादाक तर जायच भाजी. सो ओके, ही हांवें भाजी केला. सो आतां हांव ताल्ल्याक मीठ लावन घेता, ओके. एक 1/2 स्पून हांवें मीठ घातला, ताका बरें मिक्स करून ताल्ल्याक मीठ लावन दवरता. आनी मीठ लावन जालें 10 मिनटां दवरून आतां हांवें हांगा कडी पातळ करून, मसालो पातळ करून दवरला, गॅस पेटयला. सो ताका मातसो खतखतो आयलो की तातूंत आमी ताल्ले घालतले. आतां इल्लेशें मीठ घालता, ओके, चवीनुसार मीठ. आनी ताका बरो एक खतखतो आयलो की हांव आतां खतखतो आयलो. सो हांगा कडी बरी खतखतो आयिल्लो आसा, तुमी पळोवपाक शकता. एकदम मस्त टेस्टी अशी जाला ही पळय कडी, ही पळय. सो ही जाल्लेली आसा, ओके. सो हांव गॅस बंद करता, ओके. सो ही ताल्ल्याची कडी रेडी. सो आतां हांव करता बांगडे फ्राय, ताका हांवें मसालो लावन दवरलेले आसा. सो आतां हांव भाजून घेता. हांगा हांवें घेतला रवो, आनी ऑलरेडी हांवें तेल घालून पॅन दवरलेले आसा. सो एक एक करून बरें ताका एकदां आनी एकदां मिक्स करून घेवया, ओके, ओके. सो आतां हांव ताका रव्यान बुडोवन घेता, अशें करून बरें एका लावन घेवपाचें आनी हे अशें सगळें एक एक घालून घेता. साडे 12 जाली. सो अजूनही हांवें शावर घेवना. तुमकां खबर आसतली घराची कामां ती सरारा, आनी तातूंत आज ते जालें लायट गेली एक अर्दे वर, ताका लागून आनीक टायम जालो. सो जालें आतां म्हाजें ताल्ल्याचें हुमण, जशें की तुमकां हांवें दाखयला. आनी भेंड्याची भाजी केला. आनी आतां हे फिश फ्राय. कुकर ऑलरेडी म्हजें जाल्लें आसा. आतां जस्ट हांवें सिटी बंद करून घेतलेली आहा, ओके. सो हे सगळें हांव घालून घेता आनी मागीर तुमकां डायरेक्ट तुमकां फ्राय जातानाच मेळटा. फ्राय जावन मागीर तुमकां दाखयता, ओके. सो फ्रेंड्स, बांगडे बरे दोनी सायडीन फ्राय जाल्लेले आसा. सो आतां हांव गॅस बंद करता. सो आतां जाल्ल्या सांजची 5:30 दनपारां. सकाळीं तुमकां हांवें ताल्ल्याचे करी मातशी म्हणून शूट करून दाखयल्ले. बांगडे फ्राय आनी भेंड्याची भाजी ऑलरेडी केल्ली. सो तेज्या उपरांत जेवली आमी. टायम जालो आज भरपूर, ओके. आमी न्हांवपाची बी आसली न्हू, सो टायम जालो. 7:30 बी जेवता म्हळ्यार 2 जावन गेली. आनी मागीर जेवन मातशें रेस्ट केलें आनी मागीर उठलें हांव उदो उठलेलें 4 मातशें एडिटींग आसलें तें केलें.
आणि आता म्हटलं चा दवरुया. प्रियांश न्हिदलेलो उठलो, चा कर म्हणपालो. सो चा हांवें जस्ट दवरला, साखर चा पावडर घातला आणि सार्थक अजून न्हिदलेलो आहा, दाखयता तुमकां. सो पळय सार्थक न्हिदलेलो आसा, तुम्ही पळोवपाक शकता. तो वांगडा तेज्या डॉलाक आनी हेका घेवन न्हिदलेलो आहा, पळय टॉटॉयस. सो वांगडा हो सद्दां घेवन न्हिदता. सो आतां हांवें न्हिदला तो, अजून उठोना. ओके. सो सार्थक च्या पिना, ताका लागून हांव आनी प्रियांश इदी करून पिता. ताका मागीर कितें खावपाक दिवपाचें, दूध पिता तो एक ग्लास. ओके. च्या हांगा दवरला हांवें. ओके. अजून ताका बॉयल येवना. सो बरो खतखतो येतकूच ताका मागीर दूध घालुया. ओके. आनी हांगा हांवें दवरला पिवपाक उदक. ओके. पिवपाक उदक दवरलेलें आसा. सो च्या बरें खतखतो आयिल्लो आसा. आतां तातूंत घालता दूध. ओके. दूध घातला. ओके. सो आनी मातशें ताका बॉयल करता आनी मागीर कपान घालता. चाय वांगडा कांय ना, सांजचे मातशें बिस्किट्स खारा बी आसता पळय ते कितें घेवन खाता. ओके. सो आतां च्या जाल्ली आसा, च्या घालून घेता. प्रियांश हांगा बसलेलो आहा च्या. हाय, कशे आसा तुम्ही? सो हांवें च्या घालून हाडलेली आहा. च्या केला म्हाका आनी प्रियांशाक आनी इल्लोसो शेव खारा आनी मॅरी विटा बिस्कीट. ती च्यान बुडोवन खाल्ली न्हू बरी लागता. सो च्या पिता आनी मागीर आनी मातशे वेळान तुमकां परत मेळटा व्हिडिओ एंड घेवपाक. ओके. सो फ्रेंड्स, च्या म्हाजी तर पिवन जाल्ली आहा, पळोवपाक शकता तुमी. बट प्रियांश पिता स्लो स्लो, तेजे बिस्कीट खाता तो. आनी सार्थक उठलेलो आहा, बिस्कीट खाता पळय. सो आतां हाय करता. एक्चुअली आतां आमी बाय करपा आयिल्ली आसा, व्हिडिओ एंड करपा आयला. सो आनी काय दाखोवपाचें अशें ना. सो जाल्ली आहा, सकाळच्यान सांज जाली. ओके. सो आतां बाय. सार्थक आनी प्रियांश तुमकां बाय करता. आनी सो सार्थक आनी प्रियांशान तुमकां बाय केल्लेले आसा. आतां हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. ओके. आनी च्या हांवें च्या पिलेली आसा. सार्थक च्या पिता, आय मीन सॉरी प्रियांश च्या पिता. ओके. सो म्हाज्या चॅनलाक अशेंच सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा आनी सदां म्हाजो व्हिडिओ पळया. ओके. टील देन बाय.